इसायस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतल्या खोळ्यांतली वो उंच सुर्ग्यावेली जावं, पूण आकाशान प्रतिपाल केलो. ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायसान म्हणलें, आतां चीट दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुका एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस आसा. रोखडीच ती एक पुताक जल्म दितली आनी इमान्युएल म्हणगे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, मोहिमेंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. म्हणुया, मोहिमेंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराची आदीं आसा प्रितूम, आनी तिचेर जियेता ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. सोबाब, मोहिमेंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडो ना, तसल्याच मनशांक. सोबाब, मोहिमेंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलींच मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुज्या मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. सोबाब, मोहिमेंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पर तो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. दाविदाची चावी तूं, सासणीक राजाचे दारवंट तूं उगडताय. काळोखाच्या बोणकुणींत बसलेल्या कैद्यांक सुटकाट दिवंक ये. सर्वेस्पराक सोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दूताक एके आंकवार सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोरब्यांतल्यान जुजे नांवाचो एक दादल्या लागीं तेका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलोली, सर्वेस्पर तुजी सवय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घोबारली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरव्याचेर सासणाचे सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें,
म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजें तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटलीं. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळलो आनी वांच ती म्हणटा ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुजे उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तुजी सोरशिल्लो करसल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणें. नियाळ आदार. आयच्या शुभ वर्तमानान देव बाब आंकवार मारयेक एका देवदूताच्या रुपान मेळूंक येता. तिका एक शुभ खबर पाठवूंक येता, कारण आंकवार मारिया जावन व्हरतली देवा बापाच्या चोड मोगाची आनी अपुरबायेची. इतलेंच न्हय, ती खोर मागण्याची आनी थीर भावार्थाची अस्तोरी आसली देखून तिका देव बाब आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडटा. आमी तर देवाच्या चोड मोगाची आनी आपुरबायेची जावंक सोदता जाल्यार आमी माये मारये भाशेन खोर मागण्याची आनी थीर भावार्थाची मनशां जावंक गरज. आंकवार मारयेन जसो देवाच्या पुताचो गर्भ सांबाळलो आनी ताका आख्ख्या संवसाराक वोंपून दिलो, त्याच परी आमी आमचे भितर देवाच्या उतराचो गर्भ सांबाळूंक जाय. आनी ताचें उतर जाता ते भाशेन आमी आमचे भोंवतणी वांटपाचो प्रयत्न करूंक जाय. तेन्नाच देवाचें राज आमी संवसारान बांदूंक पावतल्यो. देव बाब फकत आमच्या होयकाराची वाट पळयन आसा. जायते फावटी आमी आमचें जिवीत आमचे खोशे प्रमाणें जिवंक सोदता आनी देवाचे खोशेक परो घालता. आंकवार मारये भाशेन काळजीदारपणी आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान आमच्या देवा बापाक आमी अशे तरेन आमची उद्गारणी करची गरज. ही आसा हांव तुजी चाकून सायबा, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणें. मागणें. देवाची खोशी म्हज्या जिवितांत हांव स्विकारूंक म्हजेशी तूं राव जेजू.